गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन आयतारा 3 जुलयाक दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या लोकांच्यो समस्या आयकून घेवपाक विजय सरदेसाय दिवचले हजर आसतले। येवपी विधानसभे पयलीं गोंयभर भोंवून लोकांच्यो समस्या आयकून घेवन त्यो विधानसभेत मांडपा खातीर सरदेसाय हांणी हें पावल उखल्लां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता 21 जुलै ते 8 ऑगस्ट पर्यंत गोवा असेंब्लीचे असेंब्ली आसा आणि हे असेंब्लीक जर ओपोजिशनाचे प्रश्न जर जाय, लोकांचे प्रश्न, आमचे गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा पळय त्या खातीर आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे अध्यक्ष आसा श्री विजय सरदेसाय आणि आम्ही पार्टीन अशें ठरयल्लें लास्ट टायम की एक संकल्प घेवन वचपाचो। जशें लास्ट इयर आमी जनता दरबार, तो जनता दरबार लास्ट टायम जो आमी धरलेलो पळय, जो घडोवन हाडिल्लो पळय, तो काही ठराविक तालुक्यान आसलो, पण हे फावटी आमचे सर्व जे तालुके जे आसा पळय गोंयांत त्या तालुक्यांनी आमचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय विजीट करतलो आणि ह्या संकल्पनेचो एक नाव आमी अशें करून दिलो की आमचो आवाज विजय। हांगा आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयांत कितें चालू आसा, मन की बात, हांगा तें ना। हांगा लोकांचो जो आवाज आसा पळय, लोकांच्या मनांत जे कितें प्रश्न आसा पळय ते आयकून घेवप आणि त्या प्रश्नांचेर खंयसर तरी सोल्युशन मेळपाक जाय म्हणून असेंब्लीत तो आवाज काडपाक जाय। तुमकां खबर आसा आयज जर ओपोजिशन कमी फिगर सुद्धा असलो जाल्यार आमकां अशें दिसता आनी गोंयकारांक दिसपाक लागले आता की एकूच असो आमदार जो आसा पळय तो लोकांचे आणि गोंयकारांचे प्रश्न हे असेंब्लीक मांडटा। मया जो बिचोले तालुका आसा आणि सत्तरी तालुका आसा पळय तो 3 तारखेक येता त्या बेरेस्तारा हिरा टॉकीज जे आसा पळय झेड स्क्वेअर म्हणून जो हिरा टॉकीजान हॉल आसा पळय थंयसर सकाळी 10 ते 1 पर्यंत विजय बाब थंयसर अवेलेबल आसतलो आणि जे ह्या तालुक्याचे आणि जितके मतदारसंघ पळय ह्या सत्तरी तालुका आणि जे बिचोले तालुक्यात जे येता पळय त्या लोकांक एक आव्हान करूंक सोदता की जे पब्लीक ग्रॅव्हन्सीज ज्यो आसतल्यो किंवा पब्लीक इश्यू जे आसतले, हांव अशें म्हणना की पर्सनल इश्यू जे पळय खरोखरच लोकांक त्रास करता, आमच्या समाजान त्रास करता किंवा ते काही गोष्टी जावपाक जाय, हे जे प्रश्न आसा पळय ते लोकांनी ना भियेता थंयसर मांडपाचे आणि आमचे अध्यक्ष 110% ह्या प्रश्नाचे उत्तरां मागपाक असेंब्लीन सामको प्रयत्न करतलो। त्या खातीर सगळ्यांक हांव आव्हान करता हे दोनूय हितून मतदारसंघाचे जे मयाचे आसा, बिचोलचे आसतले, साखळेचे आसतले आणि सत्तरीचे तालुक्याचे जे दोनूय मतदारसंघ जे आसतले पळय त्या लोकांनी जे कितें प्रश्न असेंब्लीत काडपाक जाय पळय तेंच्यांनी थंय येवपाचे, तेंचे मांडपाचे आणि आमचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हे प्रश्न असेंब्लीत मांडून तेची उत्तरां घेवपाची मॅक्झिमम ट्राय करता।